बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अ, पवित्र आत्म्या, आयज जी उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती तुजी उतरां जावं. आनीक ह्या उतरांचो फळ जी तुज्या मोगान भरलेली आसा, ती सगळ्या मोतींक वचोन तांच्या मनाक हात लावन तांच्या काळजांत रिगोवन ती दुसऱ्यांक तुजो मोग फुडें व्हरोंक तांकां कृपा आनीक आदार मेळो. आमेन. तशेंच पवित्र आत्म्या जी कोण सोशल मिडियाचेर WhatsAppचेर व्हायरल कोत्ता तांकांय तुजे कृपेन भर आनी तांकांय तूं जेजूचे शीश जावपाक तांकां आदार गोठाय दी. आनीक सगल्यांक जीं आयकोतात तांकांय WhatsApp आनीक सोशल मिडियाचेर व्हायरल करपाक तांकांय तूं बळ आनीक शक्ती दी. आमेन. आमी काल जायत्यां चोयलां काल हेजें कितको आमी हें कोताय तें पयशे आनी हें सगलें काल आमी चोयलां. म्हणटच आनी मोद मेळ्ळ्यार मागीर तेशी वयचीं. पूण आज एक संदेश म्हणल्यार हेजे कॉमेंट्स करपाक वता हांव. जो पौल म्हणटाय तो पयलो क्रिस्तांवां सारको मान काबार कोतालो त्या दोणां जेजू मोतरी तेजे उपरांत. शिसान पड जे क्रिस्तांव लोक केलोलो क्रिस्तांव जाल्ले तेका तो मान सारको काबार कोतालो. तो मिलिटरीचो व्हडलो कमांडर आहलो आनी तो मुट्टें जातालें, चल या सगल्या क्रिस्तांव कोण जाले तेंक मारया. सगले वचोन ते मारताले अशें कोन्न. मागीर एक दीस तेका जेजू सारको तेका उलयलो आवाजान सारको. ते दिसान तो मागीर चेंज जालो की जेजू खरें देव म्हणून, देवागेलो पूत म्हणून. मागीर हेंचो तेणें मागीर काडलें. आतां तेणें चोड लोकां तेणें हें केलें आतां जेजूगे खबर सांगोन तेजे उपरांत. म्हणटच तेणें चोय चीट बरयलोली तेसलोनिकारांक म्हणटाय तेंकां त्या गांवच्या लोकांक बरयली तेणी चीट ही. आनीक कोंकणीन हांव आचित तुमकां पयलीं कित्या इंग्लीशीन सारकें इजी आहा तें. तेका लागोन हो एक इंग्लीशीन एक हें आहा बायबल हब म्हूण काल सांगलो आसतो हें. बायबल HUBHub.com म्हणून एक वेबसायट आहा. तेजेर तुवें 1 थेसोलोनियन्स चॅप्टर 5 आनी वर्स 12 मारलो जाल्यार तेजेर जायते भाशेन ट्रान्सलेशन आहाय. ते बरी सारकें सुटाय करून सांगताय उतरां. कितें कोंकणीन पड उतरां आहाय तीं आमकां बरीं आमचे दुबावा इश्ट जाताय तीं उतरां. कित्याक ते पड ज्या मनशान ट्रान्सलेट केलां इंग्लीश टू कोंकणी तेगे घोडये मोतीं ते भाशेन उतर येयला आसतलें. म्हणटकीर तेणें तेशें कोन्न बरयलां. आतां आनी कोण ज्यो कोंकणी टिचऱ्यो बी आहाय त्यो आतांच्यो बऱ्यो कोंकणी टिचऱ्यो बरी अश्यो कोंकणी सारकी बरी जाणा आहलोलीं चड व्हडली मास्टर्स केल्या, डिग्री केल्या तेणी हो बायबल आनी एक भाशेन ट्रान्सलेट करचो मुगे मागणें आहा तेंकां. जे कोणा व्हिडिओ पावता तेणी बायबल आनी एक दोग तीग जाणां देखून बरे भाशेन कोंकणीन आनी ट्रान्सलेट केल्यार जाता. कित्याक हीं पळय उतरां आहाय तीं ओद्दी आमकां सारकीं भिरांतेश दिसताय ओगोत येयल्या. पयर हांव तुमकां म्हणलो तेचो सोरो केला म्हणटाय तेशें कोन्न. हीं उतरां पडे आहाय तीं आनी कोण ट्रान्सलेटरान ट्रान्सलेट केलीं आनी 2-3 भाशेन कोंकणी वर्जन येयलीं जाल्यार आमकां जे कोण लोक कोंकणी आचिता तेंकां बऱ्याक पडटलें. आनी आतां चडसो लोक इंग्लीश कोत म्हूण तूं पूण हीं ट्रान्सलेशन आसल्यार आमकां अशें करून मिसाचेर मिटिंगेर अशें कोन्न आमी घेता आसतना देखून सुटाय करून करपा उलोवपा मेळटा आमकां बरें करून. कित्याक हीं उतरां आहाय तीं मागीर ते कोण मिटींग बी घेताय ते सुटाय करपा वचनाय. ते टाट कोन्न आचिल्ले एक ते कायदो करपा आहा एक पॅसेज आशिल्ले ते गेले. मागीर आयकोत तो लोक कितें म्हणटा आरे हांवें एशें बरयलां बरें भिरांतें एशें मरे तें एशें म्हणटाय. आसून चल हांव तुमकां वाचून दाखयता 12 कोंकणीन आचून दाखयता. भावा भयणानो तुमचे मोदें कोश्टी वार कोरतात आनीक सुमयाच्या नांवान तुमचे वयर अधिकार चलयतात आनीक तुमकां बरी बूद दितात तांची बिडा धरात. 2-3 उतरां हे अधिकार म्हणून आहा आनी बिडा म्हणून आहा. हीं उतरां अधिकार आतां इंग्लिशीन तो आशिल्लो जाल्यार इंग्लिशीन आनी आच न्हू. इंग्लिशीन अशें कोन्न आहा की जो कोण लोक आमकां हेल्प कोता वो अशें कोन्न हें कोता धर्माची खबर सांगता. धरया आमी एका पाद्री माद्र्यो अशें कोन्न तो आहा आमगे आहाय त्यो. त्यो आमकां धर्मा मुखार वचपाक आमकां आदार, बळ आनी शक्ती दिताय की तेंगे चाली प्रमाणे चोयन
आनी अशें करून आमी चलल्यार आमकां आनी सारकें इझी जाता. तेका लागून आमी ह्या मनशां चोय न्हू आमी आमगेलें बळ आनी आमी उर्बा आमी वाडोवपा जायी. सो हे अशें कोताय जाल्यार आमच्यान कित्याक करपा जावपाना? अशें कोन्न आमी मुखार वचपा जाय. त्या दोणा की आमकां बरी आनीक उर्बा मेळटली, की आमच्यान हें करपा जाता आनी तेणी केलें तें जेजून केलोलें. म्हणटच आमकां तें व्हडलें आगवड जावपाना. हें चोय इंग्लिशीन मातशें आचून दाखयता तुमकां. कित्याक तुमकां मातशें कळपा जाय ती अधिकार म्हूण बरयल्ली थिंग अधिकार म्हूण उतर ना. कित्याक पाद्री बी आमचे अधिकार चलोयनाय. पाद्री, माद्र्यो बी आमचेर अधिकार चलोयनाय त्यो आपल्यागेलो. आमकां ते शिकवण दिताय, बुजवण दिताय धर्माची. शर्मां सांगताय सुटावो कोन्न. अशें कोन्न माद्र देखून एक कोणागेलें मोन्ना, कोणागेल्या घरांतू माद्र आहा जाल्यार मोन्ना बी रिडींग कोत्ता जावं जायत फाट चोयल्या. ती बरीं उतरां अशें कोन्न सोण्ण कोताय. ती सारकी सुडोयनाशी आनी आमगे रिडींग तें हें जाता कितें मातशें धांवतेशें ओगोत येयल्या. तेशें कोन्न जाता म्हणटच आसूं चोय इंग्लिशीन अशें कोन्न बरयलां 12वो वर्स 1 थेसोलिनियन्स चॅप्टर 5 now we ask you brothers and sisters to acknowledge those who work hard among you who care for you in the Lord. हो जालें हेंचो अशें कोन्न तो म्हणटा 13वो आमी हेका बरे भाशेन हे कोडे चलोंक जाय म्हूण बरयलां टू एक्नॉलेज दोज हू वर्क हार्ड म्हळ्यार देवागेल्या मोळ्यां कोण पळय काम कोत्ताय तेंगेलो वावर आमी मांडून घेवचो. तेंकां आमी आनी उर्बा दिवची. तेंकां विश कोवची गूड मॉर्निंग फादर आनी गूड मॉर्निंग सिस्टर हूंय बाजारांत देखून दिश्टी पडल्यार आमी टाक करून कार्ड माताय वयताय. आतां आमची संवय कोची एक सिस्टर शॉपिंगा येयलो आहा म्हण तूं. ते एक अशें कोन्न बाजारां आमचे सायडीन वयता पास जाता विश कोरयात एक. आतां म्हणटा कोविडा मातशे त्रास जाताय. पूण एशी आमी एक संवय दवरची अशें कोन्न. पयस देखून आहल्यार कोविडा पयस आहल्यार उलोवपा जाता 2 मिटर डिस्टन्स प्रॉब्लेम ना. तितू पयस न्ही तें बोवाड मारपा नाका. अशें कोन्न विश केल्यार ते आयकता आनी त्यो मागीर रोखड्यो हांसोन विश कोत्ताय तुका गूड मॉर्निंग म्हणटाय हांसोन. मागीर अशें कोन्न तेंकां आमी हितू दवरपा जाय कितें इंग्लिशीन कितें बरयलां एक्नॉलेज दोज हू वर्क हार्ड आनी कोंकणीन कितें अधिकार चलयतात म्हणटाय ते. पूण अशें खंयचो हें मातशें उतरां ती अधिकार म्हळ्यार मागीर आमी मागीर रागार अशें जावपा जाय. ते आमचे कित्याक अधिकार चलयल्ले आमी आमगे कश्टान जेयता. अशें कोन्न ती म्हाजी उतर पळय आहा ती तेका लागून म्हणटा तुमकां इंग्लिशान वचाय बायबल हब म्हणटाय तेजें मारयाय हें 1 थेसोलिनियन्स 5 पोत पोरून उगडास कोत्ता तुमकां मातशी संवय जावपा जाय ती. म्हाजी म्हणटा इझी तें 1 थेसोलिनियन्स चॅप्टर 5 12 बायबल हबा मारया जायते भाशेन ट्रान्सलेशन येताय. जाय बरीं उतर तेणी जायते भाशेन घायलो आहाय. आतां स्टार्टिंगा मातशें सांगोत तुमकां म्हाजी सांगपाना म्हण तूं. पूण आसूं अशें कोन्न आमी चोवपा जाय कितें एकूच ते अधिकार म्हूण तेंचे घेवन आमी मना मागीर राग घेवन रावची न्ही अशें कोन्न. आमचे तेंगे अधिकार कित्याक? अशें करून आमी मागीर आमगे मोतीं अशें जावपा शकता. तेका लागून आनी देखून 1-2 ट्रान्सलेशन देखून येयल्या आमकां कोंकणीन देखून बऱ्या पडटलीं. उतर सुटाय कोन्न दुसरे भाशेन घायलो आसतलीं. हेचो एक म्हुणटाय ट्रान्सलेशन काली सांगलें तुमकां हें कोणें तुमकां विचारलें जायत बायबल आहाय म्हणून जाल्यार तुमी सांगा एकू बायबल ट्रान्सलेशन दुसरीं. कितू लँग्वेजीन आहा आतां सारके 50-60 लँग्वेजीन पूण आसतलो बायबल आतां इंग्लीश आहा तो. पूण आसूं धर तूं. एका म्हुणटाय ट्रान्सलेशन हेचो अशें करून आमकां आनी आदार दिता की देवागेले सोजमणी सारकी घेवपा सुटाय कोन्न. ना जावन तेचे रॉंग मिनींग आतां तो दुबाव असो मोतीन दवरून रावताय आमी. तेका लागून आमी फादरांक आनीक माद्रीक आनीक अशें कोन्न जे कोण धर्माचें काम कोत्ताय आनी तुमी जाणाय हो मनीस खरो भावार्थी हो काम कोत्ता हो मागणी कोत्ता तुजी आनी तेगे जाता मागणी पावत तुका अशें कोन्न जे कोण मनीस आहाय तेंकां आमी तेंचे बरोबर सोंसणेकायेन चलपा जाय. तेंकां मोगान दवरपा जाय अशें कोन्न. तेंकां वीश बी कोरपा जायी. वीश कोरपा मेळना हांसपाकूय जाय पयस अशें कोन्न तेंकां आमी वीश केलो म्हूण आमगेलो एक तेंकां उस्केसो आमी दाखोवपा जायो. तेंकां सारकें सोण्ण दिवपा शिरीपणाय एक्नॉलेज म्हूण आहा चोय इंग्लिशाचें एक्नॉलेज दोज हू वर्क हार्ड. अशें कोन्न आमी तेंचे मोदें चलोवचें मागीर. कोणेच दुसऱ्यांक मागीर 15 वयता हांव. कोणेच दुसऱ्यांक वायटान फारीक कोरिना जावंक चोतराय दवरात. पूण चोतराय दवरात. पूण जाता तितलें बरें करात. जावं तुमचेच मोदें एकामेकाक जावं सगल्या हेरां मनशांक. आतां चोय हिंग कितें पोंदराय कितें म्हणटाय हो पावलो हो कितें म्हणटा पौल पयलीं तेगे नांव सॉल आहलो म्हणटा मागीर पॉल केलां. आसूं हो कितें म्हणटा कोणेच दुसऱ्याक वायटान फारीक कोरिना जावं चोतराय दवरात. म्हणटच तो आमकां एक वॉर्निंग हें दिता की चोतराय दवराय कितें म्हणटा तो मोनाचें तुमी
एक तुमगेलो स्वभाव चेंज जावपा जाय आतां मोनाचे, की तूं कोणें कितें म्हणलें म्हूण तूं चाटको रिप्लाय करपा शिरीपणा, चाटकोन तोंडां येत तें. तो मोनाचेर थंय तूं कंट्रोल दवरलो, हें तुमकां फर्स्ट डे आसा सांगिल्लें मोनाचेर आनी जिबेचेर कंट्रोल दवरपाचो. तोंडांतल्यान भायर हाडनाका मोना मनशाक राग येतलो ना न्ही. स्टार्टिंगाक मातशे त्रास जाता एडजस्ट जावपा. मागीर म्हूण तूं देवागे कृपा सारकी तुजी येयली, पवित्र आत्मो भितर येयलो, मागीर कांय ना. मागीर तो कंट्रोल करता. तुवें फकत बोटी स्टेअरिंग दवरपाचें, तो सगळें तुका खूंय तोडप आहा आनी खूंय आयस आहा दाखोवपा मागीर तेगे काम. हेचो आमकां सारकें मागीर लायफ सारकें इझी जाता. व्हडलें टेन्शन घेवपा आमकां लायफान कांय गरजूच ना. व्हडलें न्ही टेन्शन घेवपा आमकां गरजूच ना लायफान. सारकें आमगेलें लायफ सोंपें जाता आनी खूंय कितें आडखळ येता, कितें येता, तो पवित्र आत्म्या नांवान ते टाटाचको कोणशा काडपा जाता. म्हणटच आमी वायटान फारीक करचें न्ही, चोतराय दवराय म्हणटा तो. सारकें आमी सोजमोन उतर भायर काडपा जाय हेजे मुखार. पयलीं कितें म्हणटालीं, कितें केलें टाटकन दिलें. हाती हात म्हणटा तेशें कोन्न दोळ्या दोळो आदी तेशें कोन्न आहलोलें. कोणें चोरी केली हात कातरपाचो. कोणें व्हडलें पातक केलें गोंयट कातरपाची. अशें कोन्न आदीं बारीक चोरी केली बोट कातरपाचें. अशें कोन्न आदीं ते भाशेन चोरये तें फॉर्मट तेका तें फॉर्मट आहलें. तेशें कोन्न कोनाकाय म्हणटा तो चोतराय दवराय म्हणटा तो. म्हणटोच तुका कोणें देखून दुखयलो, कितें केलो तेका तूं मनांतल्यान भोगोस. सगळें तुगे मतींत तूं पयस काड. आनीक आस्त्या मोनान आस्त्या तोंडान तूं राव. अशें कोन्न आमगेलो स्वभाव जावपाचो भायल्यान देखून दाखयता आसतना. जावं तुमचेच मोदें एकामेकाक घरांत आमी घरां चडशीं आमगेलें घारां येता दुस्मानकाय चड मेन म्हणटा ती. ब्लॉक म्हणटा ते मेन चड घारां आसोता. कित्याक जेजूकुय तेशें जालें चोय. जेजू नाजारेताक कितें शिकोवपा वयतालो लोक तेका व्हडलो पेज घेनाहलो. कित्याक तीं जाण आहलीं अशीं की हो हेगेलो तेंका खबर नाहलो देवागे पूत म्हणोन. तेंका फकत खबर आहली हो म्हारेग्यान झुजागेलो चेडो म्हणोन. तेका लागोन लोक तेगे सोतमानू मातशें हें कोतालो कितें सगलो लोक टाटाच कोन्न तेगेलें सारकें आयकनाहलो. अशें करून घारांतू लोक देखून आमकां अशें कोन्न हो आनी कितें उलयता, पयलीं बरो आहलो आतां पिस जाला. जेजू अशें कोन्न कोता आनी हें तेशें कोन्न कोता अशें कोन्न जायतो आमकां घारांतू लोक पयलो कुसयता. आनी जेजूकुय तेशें जालें. व्हडल्यो मिलाग्र्यो तेका तेणें करूं नाय त्या गांवांन नाजारेतान करपा मेळो नाय. कित्याक लोकांगे भावार्थ नाहलो. लोकांगे भावार्थाचेरय लोकांक मिलाग्र जाताय. भावार्थ म्हळ्यार कितें? पयलीं जेजू शिंकोण दितालो गेलो म्हणटच. लोक येयलो शिंकोण कोमेस केली. आतां आमी कितें कोताय रितीरा गेल्यार कांतर म्हणटाय. ताळी मान आतूयर काण. पूण जेजूगे थिंगां म्युजीक कांय नाहलोलें. जेजू हें कोमेस कोतालो प्रिचींग. प्रिचींग कोमेस केलें. प्रिचींग म्हळ्यार कितें? जो आतां आमको बायबल आहा तेदो तें प्रिचींग तोंडान करप. तेदोणा बायबल बी कांय ना जेजू कोतालो. म्हणटच तें प्रिचींग केलें. मागीर लोक होरें हें मांडून घेतालो लोक. मांडून गेलो म्हणटच कितें तेका भावार्थ म्हणटाय. आतां हांव तुमकां पयलें सांगोता चोय. भावार्थ आमगेलो मोतीं जायतो आहा कॅथलिकांच्या. आमकां भावार्थ वाडोवपाची गरज नाय. पोत पोरून सांगोता तुमकां हांव. तुमी ह्या रितीर वोसोन त्या रितीर वोसोन म्हणचे आमी आजू आमगे भावार्थ कांय जालो ना झिरो आहाय. हे रितीर आयन बोर जालें आयज आमगे स्टार्ट म्हूण ना. ही सगळीं फकाणां ही आमकां न्ही कॅथलिकां न्ही. ही कोण जायते थिंगा रितीरा जायते भाशेन लोक येता. तितून जाणाय केस केसो लोक येता तो, केस केसो ते हांव सांगना नांव आनी घेना तुमकां तोंडा. पूण तुमी जाणाय फकत कॅथलिकूय न्हय. म्हणटच हे लोकां तें. आमकां न्ही तें. तुमी म्हणचें ना मुगे आयज सावन पयले रितीर न्ही जिवितांतुलें हांव आयज सावन भावार्थ वाडोवपाक ट्राय कोरतलो. ना तेशें कोन्न न्ही तें. भावार्थ म्हणटा तो आमकां कॅथलिकांक आसोता. म्हणटोच भावार्थाची व्हडली आमकां कांय वाडोवपाचें टेन्शनू ना. अशें कोन्न जेजूक बायबल न्यू टेस्टामेंट नासलो म्हूण लोक सारको लोकांक कांय खबर नासलें. लोक तो फकत ओल्ड टेस्टामेंट घेवन चलतालो. म्हणटच तो आतां तुमकां सांगिल्लो तेशें कोन्न हातीक हात दोळ्या दोळो म्हणटा तेशें कोन्न तो ओल्ड टेस्टामेंट. तें चेंज करपाक जेजू येयलो. हेका लागोन आमकां भावार्थ वाडोवपाची कांय गरज ना. जेजून पयलो लोकांचो भावार्थ वाडयलो. हें आतां बरयलां आनी तें जेजू डायरेक्ट सांगता त्या तोंडां. आमकां आतां बायबल नासल्यार बरें करून वाचूं मेळटा तें. तेदो लोक बसून सुसेगाद आयकतालो आनी तो बरो करून लोक मोनाक घालून लोकांच्या काळजां घेतालो. जोरी तर तेंगे हितू सयशीं कितें कायदे आहले त्या तोंडां हेगेले इस्रायल ज्युसांगेले. ते देखून हितू कायदे मोडून तेका थिंगा ऑन द स्पॉट देखून तीं देवा जेजूची खबर मानून घेताले आनी थिंगा ऑन द स्पॉट हितूल्यो मिलाग्र जाताल्यो, हितू बरें जातालें, हितू दुयेंस बरीं जातालीं.
ती म्हणटाय बायबलाचेर बरयल्ली म्हणटा बायबलाचेर इतू बूक इतू मोठ्या जावपाचो आनी इतू बूक दवरपाक लुगार आसपा नासले संवसारांत. आसपा नासलो म्हणल्यार चोया तुमी एशें कोन्न एशें तें. इतू मिलाग्र त्यो आनी बरोवन काबार जावपानी. टाट, 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 टाट कोन्न एक 5,000 लोक येयलो. तें जाणाय तुमी नुस्त्या केलें तें 5,000 लोक येयलो हय. 5,000 बायलो म्हूण बरयलो आहा थिंगा. 5,000 त्यो बायल जाले. एक बायलेक तेदोन भुरगीं तुलीं 10-12 भुरगीं त्या तेंपार. मारयाय तुमी कोंत कितू जाहलीं तीं. 5 भुरगीं धरल्यार 5,000 इंटू 5 धरल्यार 25,000 जालीं. बायल आनी भुरगीं प्लस घोव, घोव म्हण तूं चडशे कामां वयताय आसतले. पूण आसूं 5,000 बायलांगे 250,000 घोव येयले म्हण तूं. अर्दमोलानूय मागीर जालें कितुले. एशें कोन्न तरी इतू लोकांक 5 आनी 25 आनी ते उडेस 25, 27, 27,500 लोकांक जेजून ती मासळी 2 मासळ्यो आनी ब्रेड आहलो तेंचे इतू लोकां जेजून थिंगा ऑन द स्पॉट जेवण गायलें म्हळ्यार चिंतयाय तुमी. आनी कितू मिलाग्र जाताली वय थिंगा हें आमी चिंतपाचें बारीक. म्हणटोच हें कितको जाता? आमगेलो भावार्थ पळय मोती आहा तो आमी उजार कोनाय. आमी काळजां आहा तो आमी उजार कोनाय. हें सदां सांगोत तुमकां हांव आनी हातून डीप वचना हांव. म्हणटोच हेंचो हें कितें जाता घारांतू मनशां देखून आमकां आडखळ येता घरांतू मनशांगे देखून. जायती आडखळ येता. एशें कोन्न मिसां देखून चोड गेले जाल्यार म्हणटाय आनी कितें कितें लोक खबर कोत्ताय आनी अशें जायतें आहा तें. म्हणटोच घरांतल्यानूच देखून आमकां पयलीं आडखळ भायर सोदता. म्हणटोच चडशे टावट्यूं आमी म्हणनाय एक डायलॉग आहा तिचो कोंकणीन गोरवांगे गोठ्यांहूय रेड्यांगे शींग आड्डोता म्हणटाय तीं एकामुका. म्हणटकीर घरां टावट्यूं जाता म्हणटाय एशें कोन्न. ओय जाताच ना न्ही. जोरी तोर तुगे घरां तूं पवित्र वता मना एक देखून मनशागे काळजां तूं पवित्र वता मना नाजाल्यार टावट्यूं सारकें गॅरंटेड ती डायलॉग सारको लागोता ती सगले आमकां कॅथलिकांक. पूण आयज सावन ती डायलॉग आमी कॅन्सल करया. शींग आड्डोता म्हणटा तें झगडी जाताय घरां म्हणटाय तीं. गोठ्यां झगडी जाताय रेड्यांगेली म्हणोन एक आमगे घोरा भितर घोराब्यान झगडी जाताय मो ती डायलॉग आहा क्लियरली. आनी तेशें कोन्न आमगे स्वभाव आनी आमगे वेव्हार तेशें कोन्न जायन येयलो आहा आज देखून. म्हणटोच तो आमी आज सावन आमी तो मोडया आनी जेजूगेली बोगसोण दीन जेजूगेली कृपा आनी मोग आनीक सगलें बरेंपण आमगेलें जिवितां हाडया आनी तें आमी मुखार दिवपा पावतलीं तेज्या मुखार. चोय आमच्या घरांत म्हणटोच आडखळ येयली जाल्यार तुमी भिनाकाय. तुमी सोंसणीकाय दवरयाय. मोनाची शांती दवरयाय. तीं कितें म्हणटाय तें हे कानांतल्यान आयकाय ते कानांतल्यान भायर मारयाय. आनीक देवाको मागय बापा कोडे जेजूच्या नांवान बापा ताच्या मोनाक शांती दी. हांव तुजे थंय मागतां ताका तुजो तूं हात लाय. ताका तूं जेजूचें रुपांतर ताज्या मुखार हाड, ताज्या दोळ्या मुखार हाड. ताका जेजूचीं स्वप्नां दी. आनीक ताका जेजूच्या वावरान चोलपाक ताकाय तूं म्हजे भाशेन बळ दी. आनी अशें कोन्न आमी हें घरांतू मनशां आमी मागणें बापा कोडे करपा जाय जेजू नांवान. आनी जेजू नांवान जेजून कितें सांगिलां जें मुगे नांवान बापाको मागताय तें बाप तुमकां दितलो. हेंचो एशें को आमगे मागणी जावपा जाय तें. आमी एक म्हणल्यार आनी चार आमी म्हणपानी. मागीर तीं घरांत झगडीं मागीर तीं बारके भुरगीं देखून एकामेकांक मारताय चोयल्याय तुमी. केसो मार आनी फोंटाचो आनी मुटयांचो आनी ते मागीर लास्टाक कॅन्सर जाता ते अशें कोन्न. हिंगा तिंगा तें मागीर तें रगत तें सुकोता भितर मारलें म्हणटोरी तें मागीर तें थिंगा मागीर कॅन्सर जावप तें अशें कोन्न. तेका लागोन तुमगे आतां भुरगीं पळय वाडटाय हीं सगलीं झगडीं झुजां घरांतलीं आमी बंद करया. हें मेन सारकें इम्पोर्टंट. तेंकां भुरग्यांक बायबल घेवन बसोवया आमी आमगे भुरगीं तीं. म्हणटच बायबल घेवन बसोवया, शिकोया. हें प्रिचींग आनी तेंकां सांगया चोय एशें को आहा, एशें को आहा. बायबलाचें एशें को बरयलो आहा. तीं लिसां कोन्न कोन्न तेंगे मागीर झगडी तीं वाडोवतय तें तीं सिरियलां कितें सगलीं मागीर झगडीं कोण रेसलिंग चोयताय चेडो आहा तो चेडवा मान सारकीं तेंचें सारकें आडबाड मोडून उडयताय असो जाता तें मागीर. तेंचो रेसलिंग बेसलिंग पांय बोटीचेर येताय उमेदीन रेसलिंग घाताय घारां. मागीर घारां जाता कितें? घार मागीर जालें इफेर्न. हेचो ह्यो जायत्यो बारीक बारीक वस्तू घडणो आमगेल्या घरां घडटाय केसो भुरगे मार पडटाय एकामेकांक मारताय केसो तें रेसलिंग चोयन तेंकां तें स्वता हें हॉरी म्हणून जिवीत. हेचो हेसो जाला आमगे घोर आज-काल. घोरां सुसेग मुठा तो ना, मोग मुठा तो ना, एकवोठ मुठा तो ना, सारकें इफेर्न जालो आहा घरूय. आनी कोण स्वर्गार वचपाचें आनी चींत नाकाय देखून मोतरे देखून आमी चोया हूंय वयतलीं तीं. तें तुमी चिंती नाकाय चेंज जायना जाल्यार. इफेर्न अशें तुमकां. न्हिता न्ही बोर कांय येवपा ना. मोतरी चोया स्वर्गार जा स्वर्गार ना स्वर्गार नांव घेय नाकाय तोंडार. हेंचो हेसो जाला आमगे जिवीत आज-काल. तेका लागोन हेंचो बायबलाचेर बरयलो आहा चोय. सारकें क्लियरली बरयलां.
तुमचे मदें एकामेकाक जावं तुमचे मदें एकामेकाक, आमचे मदें आमच्या घरांत एकामेकाक कितें करपाचें अ, फ फारीक करी नाका म्हणटा तो वायटान. हें चोय. हिंगा हें आमकां सारकें दिश्टी पडटा. घरां पयलीं आमी चोवपाचें आनी तेच पासत मागे आमी. हांवें तुमकां आतां सांगिलां कितको प्रेयर करपा ती. तुमी पोत्तून आयकोता आसतना तुमकां मेट्टली आनीको आनीको ना. एशें कोन्न तुमी देवा बापा कडेन जेजूच्या नांवान मागाय. तुमकां पड घरां कितें जायें तें मागाय. तुमकां दोळ्यान कितें चोवपा जाय वायट चलोता तें तुमकां घरां नाका. बरें तें मागाय तीं उतरां घाल्यात तुमकां कितें जाय तीं. आमगेल्या घरांत काम ना तें काम बापा सांगाय जेजूच्या नांवान आमकां घरांत एका तेका काम दी. एका तेका शिंकपाक मोत दी. एका तेका आतां एस-एस-सी पडला नेक्स्ट कितें करपा तेका तें तेगे जिवितांत कितें लागोत तें घेवपा तेका कुरपा दी. अशें कोन्न कितें पड जायें तें घान क्लियरली मागाय. तींच आनी व्हडली मागपा कांय ना. व्हडली मागणी शिकपाची, मागणी बरोवपाची गरज ना. फकत बापाको मागाय जेजूच्या नांवान आनी हें तुमगे मागणें घाल्याय. काबार. हिच्यान हेजी बोली जावपा जाय रे, तेजी बोली जावपा जाय रे चोडे एक एस-एस-सी पडलां, 12th पडलां थिंग मागणें देंवपा जाय, ती न्हयेन करपा जायी, अमक्या शुक्रार करपा जाय. तें सगळें सोंडे ही सगळीं फकाणां. हे ज्यूस कोत्ता तेतून कायदे, नेम ते. हे 10 मानामें तूं मानय तुमी ज्युसान ते 10 मानामेंत 2 सोंड आनी 600 मानामेंत आहले तेंगे हून. हेश कोन्नाकाय हिंग जेयनाकाय, थिंग उठनाकाय, तेकात दिनाकाय, तेज तोंड चोयनाकाय, आयतारा तेश कोन्नाकाय, हिंग तेश कोन्नाकाय. हेश कोन्न तेंगे आनी 600 कायदे जाल्ले हुंय तेज उपरांत. हे तुमी कायदे ही रितीं ही मिसां, ही तेर्स आनी हें हितू सांगिल्लें म्हाका तें जातोलें, तें करपा जाय, हितू करपा हें सगळें सोंडे. घरांतू एक फॅमिली एक तेर्स केल्यार पुरो. आनी त्यो रुजाय-पुजाय म्हळ्यार त्यो सोड्याय तुमी आयसा त्यो नाकाय. कोण तुमक मेसेज धाडटलो मिलियनान तेर्स कोराय. देवागे देर धाडाय, स्वर्गा देर धाडाय. तुमची तकली धाडाय म्हूण सांगिल्लें तुमकां हांवें पयलें. मोनाची शांती हाडयाय. बायबल घे बरें करून उतर बुसाय. मोन धाडाय तुमचें देवा उतरांनी. केदोळां तुमगेलें मोन मोव जातोलें. सारकें काळीज मोव जातोलें. अशें कोन्न जावपा जाय तें. तुम सोर्गीं देर धाडपा पावताय, देवागे देर धाडपा पावताय. हें कितें हें? तुमकां सांगताय ते प्रिचर आनी ब्रादर आनी कोण सांगत तुमगें? हें सगळें सोडून दियाय आयसां. एशें कोन्न आमी हें सारकें घारांतुलें तेशेंच मागीर कितें बरयलां सगलें जावं सगल्या हेरां मोदें, हेरां मनशांक. म्हणटच घरांतुलें पयलीं आमी सगल्यां पासत मागया. मागीर शेजारी कोण त्रास कोत्ताय, शेजाऱ्यांगे कितें प्रॉब्लेम आहा? तुमकां स्वता तेगे जाय काम गेलां जाय तेंप जालो, कोवीड जायसावन तेका बाड्या काम ना. तेच पासत आमी मागया घारां सां. चोयात शेजाऱ्यांगे कितें जाता वो सोयऱ्यांक तुमकां खबर आहा कोणें काम गेलां, तेंक बाड्या काम ना, त्रास जाताय. अ, तेंगे हितून इन्स्टॉलमेंट बी भरपा आहाय तुमी जाणाय न्हेयलें घर काडलां गाडी घेयल्या. आसूं मिस्टेक जाली लोन काडून घेयली आसूं. आमी आतां तेच पासत मागया कांय प्रॉब्लेम ना. सगळीं पातकां आमगे देव भोगशिता. भोगशिलीं ऑलरेडी. पूण आमी आतां मागया देव आमकां केन्ना ना म्हणपा ना. आमी तो बरीं जालीं देवा येयलीं. आमकां फारीकपण म्हणटा तें नाच. आमगेलें फारीकपण जेजून ऑलरेडी हुर्साचें सगलें घेयलें. आतां आमी उरलोलें फाल्यां कंटिन्यू करचें. आतां आमी रोजरा या. कित्याक रोजारूय गरजेचें. रोजार म्हणटा तें मेन. जेजून सांगिलां प्रे एट ऑल टायम्स. तर तें आमी जेजून सांगिल्लें तेशें कोन्नू आमी मागया. व्हडली तकली ओडपाची हिंगा थिंगा धांवपाची, हे रुजाय करपाच्यो आनी तें करपाचें कांय गरज ना. सिंपल उतर घालया आमी टाटाशको मागया. काबार जालें. हें मागिलें एक आमच्या बापा एक नोमान मुरी म्हणपा जाय अंदूच बापा तें आनी आहा लोकांगेलें. तें बी सगळें सोडून दियाय तुमी. ते आचार आनी पाचार म्हणटा तेसो जायन गेलो आहा तें. एक बरें को बुसाय मागणें म्हळ्यार पूण देवा आसपा जाय हें मेन. तुमी वायट आहाय आनी एशको मागिलें वो रोजाय केल्यो कितेंको मागिलें मो तें गुणायन कितेंको मागाय तुमी. कांय मेळपाना तुमकां. चल आतां आमी तेर्सां या आनी सगल्यांगे पातकां भोगशाय पयलीं मेन म्हणटा तें तें. चल थँक यू पवित्र आत्म्या. आमेन. आतां आमी रोजार कोमेस करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा आमी तुजे थंय मागता आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दी. तुज्या मोगान आमकां वाडोय आनी कोवीड पिडा आमचे सोरशिल्ली पयस दवर. आमेन.
जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. हेंड्रीक बेगीन बोटीचेर काम दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. मांयचें डायबेटीक सारकें लेवलाचेर दवर. मांयक बरी घोटायकी दी कुडीक. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. जेसीक आनीक एलिटाक लंडनाक बरें काम दी. जायत्या पागराचे आनी घराचे लागीं जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. सुकोराचे फामिलीक बऱ्या देण्यानी भर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. कोलेताक शिंकपाक बरी मोत दी. ताजें भिंडांचें प्रॉब्लेम बरें कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. तेवदोमिराक बरे भलायकेन दवर. आनी हार्टाचे प्रॉब्लेम सारकें बरें कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. जॉन्सीचे फामिलीक बरी करून दवर. आनी पास्कुवालाक बोटीचेर बरी भलायकी दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. क्रिसाचें काम बरे भाशेन दवर. ताजें पागार वाडोय. आनीक ताका प्रमोशन दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्ता तुका. मोरयाणाचे कान उगते कर. आनीक कुडीक घोटायकी दी. आमेन. बरें हेन्री